कार्मेल किरण मीडिया वीक्षण करच्या सर्वीक्षकांक मोगासो मनासो गनासो येवकार भागेवंता सालो रे सा कंतार आयकला मग तुम्ही होय. आज आम्ही हांगासर येवन व्हडा एक अजापांचो जागो म्हणजे कार्ला म्हणटात ताका कारकोळच्या आत्तुरांत आसच्या सालोरेसाच्या मायनर बासिलिकांत येवन पावल्या. आज हांव आयवन बाप जोसी बाप लिगोरी बाप आमी पुरा सांगाता मेळोन हांगासर आयल्या. येदोळस मीस प्रारंभ जाला. हांव आनी बाप आयवन हांगासर कितें बरे वस्तू आसात तुमकां जाण वाय दिवचे तले कसले वस्तू आसात म्हूण सोदून येते आसा. येदोळस आमी हांगासर साबार वस्तू पळयल्या तुमकांय दाखयतले. हांव सगळो व्लॉग आमच्या सांगात रावन पळया आनी आमी तुमचे खातीर मागतले. हांव तुमी आमचे खातीर मागया आनी सगळ्या व्लॉगांत कितें जाणवाय तुमकां जोडूंक लागता तें आमी तुमकां दिवंक प्रयत्न करतले. हांव सो स्टे ट्यून्ड. येस मोगाचो न्हू आमी हांगासर कारकोळांत आसच्या ह्या मिराकुलस पॉन्ड म्हणजे अजापांच्या तळ्या लागीं हांगासर येवन पावल्या. कित्याक हें तळें बांदलें ह्या तळ्याची इतिहास कितें आसा म्हूण आमी समजूंक गेल्यार आदींच्या काळार राय जर एक देवूळ बांदतालो या कितें एक मॉन्युमेंट या इगर्ज बांदतालो जाल्यार थंयसर एक तळें ते बांदताले. कित्या खातीर ते तळें बांदताले म्हळ्यार जेन्ना त्या गांवांत उदक उणें जाता या जेन्ना त्या गांवांत उदक मेळना उदकाचो अभाव जाता ते वेळार लोक थंय तावन उदक व्हरताले आनी तें एक कितें म्हणटात म्हळ्यार लोकांक जिवाचो संकेत. वॉटर इज अ कॉस्मीक एनर्जी वीच प्रोवायड्स लायफ म्हणटा आमी. उदक जावन आसा जिवाचो संकेत. अशें हांगासर अशें तळें अजापांचें तळें म्हणटात. हांगासर तुमी पळयल्यार जायतो यात्रीक लोक येता हांगासर त्या तळ्यांत आपले हात घालून माथ्याक चारयता आनी थोडी पयले हांगासर नातालींकय पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या खातीर काल म्हणटात पापा निवेदन स्नाना म्हूण सांगून. आतां हांगासर तुमी पळयल्यार लोक ते उदक घरा व्हरता थोडे माथ्याक लायता थोडे हात धुतात आनी थोडे पयशे घालतात हांगासर. पूण आतां हांगासर तांणी तळ्यांत मासल्यो दवरल्यात. मासल्यो जिवन आसात म्हळ्यार उदक जावन आसा जिवाचो संकेत म्हूण अर्थ. तशें तुमी कारकोळ आयल्यार ह्या तळ्याक येया हांगासर पळया हांगाची विस्मिताय पळया आनी 7 दीस जाल्यार तळ्यांत आनिल्लें उदक ही घरा व्हरा आनी कितें आसा म्हूण आमी मुखार पळोवया. सो हांगासर आमी अजापांच्या इमाजे मुखार आसा. ह्या इमाजेक 400 वर्सांचो इतिहास आसा म्हूण हांव समजून घेतली. हांगासर तुमी पळयल्यार जायतो लोक येता ह्या इमाजेचो उमोकान घेता आनी मागता. हांगासर ही इमाज इगर्ज स्थापन जावंक कारण आसा ही इमाज म्हूण तांणी सांगलें. सुमार 400 वर्सांची प्राय ह्या इमाजेक जाल्या. सो हांगासर आयल्यार ही इमाज पळोवंक विसरनाकात. ह्या इमाजेचो उमोकान ह्या इमाजे लागीं मागा म्हणजे जेजू लागीं विनंती करच्याक तुमी ताचे लागीं मागा आनी ही इमाज तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. हांगासर तुमी पळयल्यार जोशी बाप आपलो प्रसंग दिते आसा. म्हजें जिवीत वर्क जायना देखून हांव मोग दिता म्हणल्यार संदेशा काल आपलो शर्मा दिते आसा. येस काळिंगाची रास आसा हांगासर. आदी काळिंग म्हळ्यार कारकोळ म्हळ्यार काळिंग. पूण आज काळिंग सगळ्यांनी एक लोकल म्हणल्यार बरें जाला. पूण हांगासर आतां पळयल्यार तुमी जायतो लोक हांगासर येवन काळिंग कान घेता. त्या हांगाच्या काळिंगांत काले विशेष आसा तें म्हाका गोत्त ना पूण जाल्यार कारकोळचो काळिंग म्हळ्यार लोकांक चड मोग आसो. हांगासर आमी पळयलें सबार कावंटरां आसात काळिंगाची. 9 रड्ड खंय 100 2 काळिंगां मेळटात खंय. येया कारकोळ येया फाल्यां लास्ट येया काळिंगां कान घेया. फाल्यां नातल्यार आज केदळ व्लॉग अपलोड जाता त्या दीस लास्ट येया काळिंग कान घेया. तुमकांय वरा तुमच्या शेजारच्या शिशिलाक्काक गी शेजारच्या मीना बायक गी शेजारच्या इस्मायला बागी वरा शेअर करा एकामेका वांटून खाया. काळिंग जिवाक थंडाय आमी पळयता खावंक मेळटा गी पळया मागीर परत मेळ्ळ्यार दुसऱ्या जाग्यार कितें आसा पळोवन या स्पेशालिटी. आतां सद्याक एक काळिंग घेया आनी थंड करा. चलून येताना मस्त पुरो जालें देखून आमी एक जलजिरा पियेते आसा पळया कसो आसा. हांगासर जलजिरा बरो आसा इल्ले चप्पे आसा बट इल्ले चलो ओके नो प्रॉब्लेम एडजस्ट करया पेया 30 रुपयांक कोण ना. येस मोगाचे न्हू आमचे मदें आमचे मोगाचे दियाकोन प्रितेश कैशे कारकोळ येवन पावले देवेक जाणा पण ना येया तांचे लागीं उलया. दियाकोन बापा न्हू तुमी हांगासर आयल्यात कशें भोगता तुमकां? म्हाका भोव बरें भोगता. पोसून वर आयलो आनी हांगा म्हाका दियोकोन जावन कुंगारवांचे आनी मिसा केसिस्काचे सेवा आसा. लोकांचे भक्त पळयना इतलो लोकांचो भक्त पळयना मस्त इन्स्पिरेशनल जावन आसा. सो हांगासर खंयच्या स्टॉलांत आहात तुमी? स्टॉलान ना बेश्टे हांगा फ्री टायमाक पूण लोकां मेळचे खातीर स्टॉलान बसला. उजवाड उडुपी डायसिसाचे फोर्टनायटली फादर ऑलवीन सेक्युर एडिटर. बाय जावन दी तुमची सेवे खातीर देव बरें करूं.
आता जॉस्सीचे मीस आसले काही म्हणे पळयले न्ही जॉस्सीक तुमी वय वय मिसा पयले भेटलो आतां तांकां सोदचें काम आतां आमकां तांचे तावन इल्लो संदेश जाय बरें देकोन बापानो देव बरें करूं Thank you so बेगी पाद्रे जावंचार आसात मागा तांच्या खातीर मेयान तूं वोट म्हणून हांव चिंता वय मे सेकंड येस मेयाच्या 2 तारखे वोट आसा तांच्या खातीर मागा सदांच तुमच्या मागण्यान दवरा देखून थँक्यू सो Thank मच you, thank you. मेळया मोगाच्यान आमचे संगी उत्तम व्यक्ती आसात उडपी DSCचे विगार जिराल जावन आसचे मॉन्सिन्योर फर्दिनांद गोंजाल्वीस बाप आमचे संगात आसात बापा लागीं सारया फेस्ताचे शुभाशय आनी हांगाच्या फेस्ताची विशेशता कितें म्हण बापानो हांगासर ह्या फेस्ताची विशेशता आनी आमच्या विक्षकांक फेस्ताचे उल्हास पटेचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा मोगाचेनो आमच्या उडपी DSCंत प्रख्यात जावन आसचें लॉरेन्सची बाजिलिका पुनशेत ह्या वर्सा 2025 वर्साचें हाचें व्हडलें फेस्त 5 दीस चलोवन आसा जानेवारीच्या 26 तारखेर सुरू जाल्लें जानेवारीच्या 30 तारीख पर्यंत हें चलतलें देवाची वर्ती काकुळट कितें म्हळ्यार हांगासर हें सालोरेसची बाजिलिका आज मायनर बाजिलिका जल्म जाल्या उपरांत लोक येवचो चड जाला भक्तीक मस्त जण येतात आनी तांकां मागल्लें मेळटा म्हणलें पातळी तांच्या लागीं आसा 300 वर्सां आदीं थावन हांगासर भक्त चलता न्हय खाली कथोलीक क्रिस्तवांक मात्र बगार अन्य धर्माचो लोक मुस्लीम भाव भयणी हिंदू भाव भयणी हांगा व्हडा संख्यान येतात आनी तांणी तांचे जिवितांत कितें मागलें तांकां मेळटा प्रत्येक जाण ह्या वर्सा 5 दिसाच्या उत्सवा वेळार पाप साहेबान दिल्लो तो ध्येय सांबाळ्ळा बरवसो आमकां निराशी करिना म्हण ह्या बरवशान लोक येथे आसा लोकांताय कश्ट संकश्ट तांच्या जिणयेंत मुस्तरितीची सलवणी जाल्ली ते चिंतून हांगासर लॉरेन्सा लागीं येतात आनी जेजू लागीं मागतात आनी जायत्या रितींनी तांकां बरें जाल्लें ते सांगतात आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार आज आमच्या ह्या जाग्यार न्हय खाली कथोलीक वा क्रिस्तांव मुखेली बगार अन्य धर्माचे मुखेली इलाक्याचे अधिकारी आनी आमचे हांगाचे गांवचे मुखेली येवन आशिर्वाद काणग्यान वेतात मोगाचे न्हू सो लॉरेन्स आमकां मोगाचो खंडीत आज अविभाजीत मंगळूर आनी उडपी DSC मोगाचो जाल्यार विशेश जावन कर्नाटका उत्तरांतले जायतो लोक हांगा येवन गेला आनी विशेश जावन तांच्या काळजांत तृप्ती शांती लाभला म्हणलें आमकां समजता ह्या वर्सा जायतीं मिसां दवरून आमी लोकांक कुमो केल्या मिसाक लोक मस्त हजार आसलो आनी तितल्यांनी सक्कडी तांच्या जिवितांत भरवसो गरज म्हणलें समजून गेल्लें आमकां समजता ह्या वेळार ह्या फेस्ताच्या आचरणा वेळार संभ्रम आयिल्ल्या सर्वांक हांव शुभाशय पाठयतां आनी तुमी ह्या लॉरेन्साच्या पुणशेताक येजय आनी हांगाच्या लोकांची भक्त पळोवन देवा ते आमचो बरवसो सोडूंक प्रयत्न करचे म्हूण सांगून सर्वांक बरें मागता सर्वांक म्हजें वंदन देव बरें करूं बापानो तुमच्या उत्तम संदेशा खातीर सो मोगाच्यानो सगळें कार्य सुफळ जाय जाल्यार एक आतां तुमी चिंताघराच्या रोसाचें कार्य सुफळ जाय तर गरसो धनी या गरसो मुखेली कसो मेन पात्र घेता की तशेंच हांगासर हें आत्तूर कारकोळचें फेस्त इतलें सुफळ जालां जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक मेन खांबो म्हणल्यार बरी ह्या पुनशेताचे आनी मायनर बासिलिकाचे रेक्टर बाप आसात बाप आल्बन आमचे सांगात आसात ह्या बापा लागीं सार ह्या बापानो तुमकां पयल्या सुवातेर इतले व्हडले फेस्त इतले सुफळ तरेन आनी कितेंच विघ्न जायनासतना जाल्ल्यातले शुभाशय तुमकां आमी पाठयता बापानो तुमी आमच्या विक्षकांक कसलो संदेश दिवंक आशेतात हे म्हजें 4थें वरस आनी ह्या पुरबायनी कार्य जाते आसात आमी 4 म्हयन्या पयल्यांत मिटींग आपयता आमच्या गवळी बापा सांगाता आडळत्या बाजिलिकाच्या आडळत्या समितीचे फेस्ता समितीचे ते अध्यक्ष जावन आसात देखून 3 मिटिंगां जातात फेस्ता पयलें ह्या 3 मिटिंगांत याजकांक लायकांक संघ संस्थांक जबाबदारी आसता ते रुटीन जाती आसा आनी त्या जबाबदारी प्रमाणे दिल्ल्या जबाबदारी प्रमाणे याजक आनी लायक सांगता मेळून वावर करतात देखून सगळें प्लॅनिंग कमिटी म्हणटा बरी करून तयारी आमी करता ती जबाबदारी सगळें बरें करून
पाळटा आसतना वेवस्थीत रितीन काम जाता. जावंक पुरो खंयचेंच काम, जेवणाचें काम जावं दी, इन्विटेशन जावं दी, लिटर्जी जावं दी, आनी डायसिजन लिटर्जी कमिटी आसतना आमकां देवस्थानाचे ते चलोवन व्हरतात. पूण फिजिकल अरेंजमेंट सगळें इगर्ज सेंट लॉरन्स चर्च चलोवन व्हरता आनी आमचे सब कमिटी आसात त्या प्रमाणे कार्यक्रमां जाते आसात. आनी सिस्टम आसा एक कितल्या वर्सां त्या सिस्टम प्रकार आनी ताका संदेश आसा त्या संदेशा प्रकारच काम जाते आसा. सिवील काम आसा जावंक पुरो खंयचें गव्हर्मेंटाचें काम आनी खंयचें काम त्या संदर्भार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संबंद जाल्ले ते बऱ्या तरेन करतात. अशें जाल्यार वेवस्थीत रितीन जातना टेन्शन ना. पूण आमी लोक एक्सपेक्ट करता आनी ह्या वर्सा आमी 5 दीस केलें. आदल्या वर्सा 6 दीस आसलें कित्याक शुक्रारा 26 आयले देखून. हांव 26 आयतारात आयले देखून आयतारास मस्त 3 लाख लोक आसलो. सोमार आसलो मंगळारा आनी आज बुधवार असो दीस 4थो दीस जायतो लोक तुमी पळयतात. हे लोकांचे हजारपणांत एक व्हडलें अजापण येत. कित्याक म्हळ्यार इतल्या लोकांनी येवचें, इतल्या लोकांचो भक्त, इतल्या लोकांचो भावार्थ. आमी म्हणटा सांत मारे म्हणून. सांतेक आयिल्लो लोक न्ही, हांगासर सांता लागीं आयिल्लो लोक. देखून हो भावार्थ विश्वास दवरून येवचो लोक तो. देखून हें म्हाका दादोसकाय भोगता आनी कार्यक्रम वेवस्थीत रितीन जाता जावनूच आसा. आनी देवच सांत लॉरेन्सा मारिफात हजारपणान मोरये मायच्या आमची पयणाऱ्यांची मार्गदर्शी मोरये माय जावन आसा. ती गायड आमी गियाद म्हणटा तिच्या हजारपणान हें कार्य बऱ्या तरेन चलता म्हणलो तो भावार्थ बरोबरसो आमकां आसा. भोव बरें बापा न्हू तुमच्या उत्तीम संदेशा खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. परत सर विक्षकांच्या तर्फेन तुमकां आमी शबासकी पाठयता. देव बरें करूं. येस, सो आत्तां 8:30 वरांचे मी संपोवन लोक पुरो भायर आयलो. मिसाचे प्राधान्य याजक जावन असले बाप जोशी सिद्धाकट्टे आमचे सगळे आसात. समा कॅमेरार दिसतात घेवन पळयते आसात ते. सो बापा न्हू इतल्या लोकां मदें मीस पेटोवंक तुमकां कशें भोगलें? हांव सुमार ल्हानपणान येते आसा पूण आलतारीक सोडूंक वतना आनी हे पयले फावटी मीस पेटोवंक मेळचें खुशी जाली. ल्हानपण पळोवन आसलें सांत लॉरेन्साचें पोनशेत आतां बाजिलिका जालां आनी खंडी जावन एक बेसांव म्हण येत. हांगासर ल्हान तावन येतले कितलीं जाणां आसात आनी तेंचो आलतारीक सडचें व्हडलें भाग येता इतलें म्हण येता. नेगी खंडीत रितीन फादर हांवें म्हाका कोणेंय सांगलें हांगासर 400 वर्सांचो इतिहास आसा म्हूण सांगून. सो ह्या इतिहासाचे कांय म्हणी तुमी आमकां सांगशात की? इतिहास सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या विशयांत हांवें सविस्तारपणान सांगची गरज ना. हांगासर येतल्या हर एकल्या भक्तिकाक हे कसो सांत लॉरेन्साची पोनशेत जालें म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा. आनी त्या देखून आयच्या काळार सांत लॉरेन्स हांगा कित्याक प्रस्तूत म्हूण सांगीत कित्याक म्हळ्यार हांगासर आसचे जायते संगती सगळे लोकांक सांगात हाडचे आसले. आज तें मस्त गरजेचें. क्रिस्तांव म्हूण न्ही हर एक धर्माचे लोक हांगासर येतात. आनी मुखार तुमी पळयत जाल्यार तो खांबो आसा पावटो बसो खांबो जावंक पुरो ते थळे जावंक पुरो. हें पुरो एक विशेश आमच्या खंयच्याय आमच्या येण्याच्या उडपी मंगळूरच्या दिएसीसीनी असले सिंबल्स चड नात ते सगळ्यांक एट्रॅक्ट करतात. तशें जाल्ल्यान हें पोनशेत एक सगळ्यांक मोगाचें आनी जायत्या जाणांक जेजू सरशें हाडचेंच आसलें खातीर म्हणून हें आतांचें न्ही इतल्यागी वर्सां हांव जेजू सरशें लोकांक हाडूंक हें कारण जालां म्हण येता. ओके, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत जाल्ल्या प्रकार ताणें म्हळें की हांगासर काले म्हणटात टिपू सुलतानान ताणें पयले बांदली इगर्ज मोडली आनी ताचे उपरांत ताणें नाकरे खंयकी एक कडेन इगर्ज आसली म्हूण सांगून मागीर थंयसर तावन ती पोयान करता तांणी ह्या जाग्यार सांत लॉरेन्साची इमाज दवरली आनी ती तांकां हालोवंक जावना म्हूण सांगून. सो त्या विशयान तुमकां कांय म्हणी कोता सागी? तो इतिहास ते इतिहास कोणें डिनाय करूंक जायना. टिपू सुलतानान कितें केल्लें तें आमकां कळीत आसा आनी प्रत्येक जण ह्या जाग्याक जें कितें टिपू सुलतानान केलां तें आमी आज वायट म्हणूंक जायना. जें कितें ताणें केलां ताच्या काळार तें पॉलिटिकली ताणें केल्लें सारकें जावंक पुरो त्या काळार. पूण तशें जावन आमकां लुकसाण जावना. भावार्थांत वाडोवंक आनी एक व्हडलें कारण टिपू सुलतान एक देवाच्या हातेर म्हण येता. तो ताणें तशें केल्ल्यान हांगासर एक हो जागो एक पुण्य जावन बदलूंक त्या कारण जालां. कोणाक आमी एका हिस्ट्रींत एका काळार अशें जाल्लें देखून आमी कांय दुरसोंक जायना. हर एकल्यान केल्लें तांच्या चिंतपा प्रमाणे. पूण देव खंडी जावन ती संगती वायट संगती एक सारके रितीन वापरना. आज कितल्या लोकांक हांगासर हे जाल्यार
टिपू सुलतान एक देवाचं भक्त म्हणून देवाचे आशीर्वाद ताचेर आसा म्हणून खंडीत रितीन आनी हांगासर आतां आईच्या दिसाच्या निमाणे मिसल गरनाळ्यो बुडयतात गरनाळ्या बुडयल्या फर्सा खाराचे एलराम टियर राम जाला ह्या खातीर आयच्या दिसाच आमी व्लॉग मूक दिया ते मुखार एक बरो बोर्ड आसा थंयसर वचून आमी आमचो व्लॉग मूक दिया या हांगासर आमचे सांगात नानो मारल तो टाम आसा तो समा एक पुडवे आनी दोळे वस्तू घाले जाल्यार आमचे सिद्धरामया बरें दिसता तावळो तितलो तो बरो आसा आनी जायते वर्सां जावन कोंकणी साहिती जावन बरोवपी जावन विमर्शक जावन ताणें जायते वावर दिला आज हातुरान तो सांपडला हांगासर सांपडलो म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळो सांपडलो म्हळ्यार भायर पडलो न्ही आमच्या मदें मेळ्ळो तशें ताच्या ल्हानपणांत हांव हांगासर येवन आत्तूरच्या सांगात लॉरेसो सांगात हाजें भक्तीपण कशें कितें तांच्या उतरां जावन तांचो एक्सपिरियन्स एक आयकोया हांव मस्त वर्सां ल्हान आसतना येतालो हातुरांत पूण मदें विदेशांत आयल्यान एक अवकाश चुकलो आतां परतून फाटल्या 2-3 वर्सां जावन सान लॉरेस ताच्या पांयां तळा ओड नडटा विशेश अनुभव कित्याक म्हणल्यार एक फेस्त म्हाका चुकोवंक जायना पयर येयल्लो परतून कितें की सांता लॉरेसानच ओड नाडले म्हणचे आज परतून येयलो बरें खुशी जाता आनी बरें जाता एक हुरूप येता देवासपण बरें येता आनी काले म्हणल्यार ह्या वर्साचें थीम बरें आसा भरोशाची यात्रिका म्हणून तशें एक भरोसो दवरून सान लॉरेसा लागीं यात्रीक जावन आयलां आतां ल्हान आसतना हांगासर आयिल्ले कांय उडास आसा की कितें नवें कांय त्या वेळार कशें आसलें आतां कशें जातें आसा वेस्तांनी पुरा लोकांची खेट वक्त लोकांची खेट म्हाका दिसता ते दाडा चड आली म्हणून बघता बसां आसली स्पेशल आजकाल सगळ्या लोकां कडेन गाडयो आसल्यान बसांची ती ना आनी राती आमी रावतेले हांगा येवन गम्मत करतेले आनी सांतांनी भोंवतेले कंपेरींग टू आदले ती गम्मत मेळना पूण भक्तीपण आसा वय तेंचो भाव बरें जायते भक्तीपणी आसा जायतो लोक येता आनी जायते बरेपणी हांगासर जाता देव बरें करूं आमचे सांगात मेळ्ळ्या देव बरें करूं तुका देव बरें करूं तुमकां सर्वांक येस मोगाचेनो हांगासर आमी आमचो व्लॉग सोंपयता आमचे सगळे बाप जस्सी आसात बाप लिगरी आनी बाप आयवन आमी चारय जाण हांगासर येवन पावल्या सांगाता मेळ्ळ्या बाप जस्सी आनी बाप लिगरी मिसार आसले हांव आनी बाप आयवन सगळीं शांत भोवून तळ्या लागीं वचून आनी पुरो तुमकां कितें सडीत म्हायती दिवंक जाता त्या विशयान चिंतून आसल्या हो व्लॉग जर तुमकां बरो लागला जाल्यार एक लायक करा तशेंच चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी व्हिडिओ चड आनी चड लोकांक पावचे बरी शेअर करा तुमकां जर हांगासर येवंक जाय तर येया सालोरेसा मारिफात जेजूची मजत आमी मागया सालोरेसा पासून सदांच विनंती करून दी तर आज एक हो व्लॉग हांगासर संपयतना परत मेळया नव्या जाग्यार नव्या काणये सांगता ते दमनासर सुमेस्तांक देव बरें करूं बाळक जेजो आमा सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आसूं दी थँक्यू अँड लेट्स सी ऑल टेक केअर